नमस्कार, आम्ही सध्या चोल्ला घाटाक आसा आणि चोल्ला घाटाक एक व्हडलो एक्सिडंट जाल्लो आसा। एक लॉरी सिमेंट भरून लोडेड गाडी बेळगावच्यान गोवा वाटेन येताली आणि जेन्ना त्यांनी गोवा बॉर्डर आसा ती बॉर्डर क्रॉस केल्या उपरांत जस्ट थंयच्यान एक 500 मीटर सकयल हांगासर ताका म्हाज्या फाटल्यान जी तुम्ही लँडस्लायड पळोवंक शकता ती लँडस्लायड एक ल्हानशी लँडस्लायड असली आणि तेजी माती सगळी रस्त्यार असली आणि लँडस्लायडी बरोबर एक झाडे हांगासर पडलेले असले आणि तेका लागून वाट काडपाक लागून तेणे ते ड्रायव्हरान आपली गाडी जी आसा ती डाव्या वाटेन घेतली आणि डाव्या वाटेन घेतल्या उपरांत जी तेजी गाडी आसा ती जवळ ट्रक रस्त्या भायर वचून जवळ 50 ते 60 मीटर हांगासर सकयल घाईन पडलेलो आसा। हेतून सगळो सिमेंटाचो लोड आसा तो सगळो टोटल भरलेलो आसला आणि ते सगळे सिमेंट बॅगां आसा ती हांगासर पडलेली आसा आणि ट्रक अशा परिस्थितीन आसा की ज्या जाग्यार पोलीस वचून पंचनामा सुद्धा करपाक शकना आणि डाउटफुल ट्रक तो परतून काडपाक मेळटलो असो, कित्याक हांगासर सामके एकदम डीप आसा आणि डीप असल्या कारणान तो ट्रक जो डायरेक्ट आसा तो 50 ते 60 मीटर सकयल गेल्लो आसा। हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की लोखणाची जी सायड पट्टी जी आसता ती स्टील बॅरिगेड म्हणटा आमी जेका ती घातलेली आसा। बट जेन्ना ट्रक भायर गेलो तेन्ना त्या ट्रकाचो लोड इतलो आसलो की ती सायड बॅरिगेड काय कामाचे उरले ना आणि ते सगळे घेऊन ट्रक डायरेक्ट सकयल 50 ते 60 मीटर गेल्लो आसा आणि हेतून आख्खो सिमेंटान भरलेलो ट्रक फुल लोड आणि गाडयेचे दोघांचे व्हडल्या प्रमाणात नुकसाण झाले आसा। 70च्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस।